नमस्कार, पोळ्या प्रुडंट खबरो। गोय देशातले पहिले कॅशलेस व्यवहार करपी राज्य करपाचो गोय सरकाराचो प्लॅन। सोमारच्यान ट्रेनिंग, 31 डिसेंबर मेरेन काम पुराय करपाची मोख। विद्या प्रबोधिनीचे आदल्या विद्यार्थ्यांचो वेलिंगकाराक सपोर्ट। अन्याय जायत जाल्यार वोगी रावचे नात म्हण मॅनेजमेंटाक शिटकावणी, सयांची मोहीम। गोयच्या आपाची 7.5 सोपून सोपना। आपाच्या वुमन्स सेलाचे आसमा सैदान पक्ष सोडलो। डॉक्टर पृथ्वी आमोणकाराचो आपाक बाय बाय, भितरल्यान फूट। नावेली आणि नुव्या 2 घरांनी चोरयो, 12 लाखां वयर मालवज फारायलो। दोनूय कडेन ग्रिल्स तोडून चोर सरले भितर। आणि एफसी गोवाच्यो ISLच्या सेमी फायनलीच्यो आशा सोंपल्यो। आता एफसी गोवाक ऑर्डर राखपाची गरज। आयतारा दिल्लीत गेम। एकतीस डिसेंबरा पयली गोंयाक मॉडेल कॅशलेस इकॉनॉमिक राज्य करपाक म्हण गोंय सरकारान यत्न सुरू केल्यात। कॅशलेस राज्य करपा खातीर कितें पावलां उखलपाक जाय ते थारावपा खातीर शेनवारा एक खासा बसका जाली। बसकेक केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकार, केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री राजवर्धन सिंग राठोड आणि मुख्यमंत्री पार्सेकार वांटेकार जाल्ले। ह्या बसकेत बँक आणि सरकाराच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वांटो घेतलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन 500 आनी 1000च्यो नोटी बंद केल्यो। गोंय सरकार आता गोंयांक देशातले पहिले कॅशलेस इकॉनॉमिक राज्य करपाक म्हूण फुडें सरला। भाजीकार, नुस्तेकार, बारीक दुकानदार आनी ल्हान धंदेवाल्यांक कार्ड पेमेंट वा फोनाचेर पयशे फारीक करपाक म्हूण सरकार सोमारच्यान ट्रेनिंग दितले। दिसावड्याच्या मनायाचो पेमेंट जातलो आनी ते खातीर म्हूण कॉन्ट्रॅक्टरांकूय सरकाराचे ट्रेनिंग मेळटले। सगळ्यांत पयलीं जे लेबर पेमेंटा कडेन निगडीत आसा म्हणजे पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट, मागीर GSIDC आमचो लेबर डिपार्टमेंट हांणी ठरयलां की लेबर पेमेंट जो आतां जातलो फुडल्या म्हयन्याच्यान तोय कॅशलेस मोडान जावचो। हाजे फुडें ते लेबरांक ट्रेनिंग दिवचें की कॅशलेस मोडान पेमेंट घेवन ते कॅशलेस मोडान परत कशे खर्च करतले, तांचे जिवनाक जे लागता डेली नेसेसिटीज त्यो कश्यो तांणी कॅशलेस मोडान वचच्यो। आनी हाका लागून बँकर्साची मदत सरकार घेतलें। सोमारच्यान प्रत्येक मार्केटान प्रत्येक वेंडरा कडेन वचून तांचे एसोसिएशनाच्या मार्फत, रिक्षावाले आसतले तांचे एसोसिएशना मार्फत, आमचे मोटरसायकल पायलट एसोसिएशन तांचे कडेन सगळ्यां कडेन वचून आमचे बँकर्स तशेंच सरकारी अधिकारी तांकां आयदर पॉयंट ऑफ सेल इक्विपमेंट म्हणजे आमचे क्रेडीट आनी डेबीट कार्ड एक्सेप्ट करपाक, ना जाल्यार युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस जे केंद्रीय सरकारान लॉन्च केला ताज्या मार्फत मोबायल टू मोबायल पेमेंट कशें घेवप, कशें रिसीव करप, ताजें एनकॅश कशें करप, ताजो उपयोग कसो करप, सुटसुटीत कशी पद्दत आसा आनी सेफ कशी पद्दत आसा हें एक्सप्लेन करून तांकां ह्या स्किमीचे अंडर एनरोल करतले। जाय जाल्यार तांकां पॉयंट ऑफ सेल मशिनां आसा ती आमी दितले, बँको दितल्यो। आयज जे UPI युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस जी लॉन्च जाल्या ताज्या मार्फत जर पेमेंट केलो जाल्यार म्हाका दिसता एक पेमेंट करतना आमी बोल्सांतली नोट काडून दुसऱ्याक दिवप आनी ताजी मोड घेवप हाज्या परस कमी म्हणजे जवळ जवळ 5 ते 7 सेकंड एक ट्रान्झॅक्शनाक लागता। फास्ट ट्रान्झॅक्शन, सेक्युअर ट्रान्झॅक्शन, कॅशलेस ट्रान्झॅक्शन अशें ताजें स्वरूप आसा। आनी गोंय राज्य हें 31 डिसेंबर 2016 म्हणजे ह्या वर्साच्या अखेर पर्यंत एक कॅशलेस इकॉनॉमी स्टेट डिक्लेअर जावची अशें आमच्या सरकारान आयज एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय घेतला। इतले मजगतीं शुक्रारा गोंयांत कांय ATMांनी आनी बँकांनी 500च्यो नव्यो नोटी पावल्यो। मात गोंयांत पावल्यात त्यो 500च्यो नव्यो नोटी कमी आसात। गोंयांत इफ्फीक आनी भोंवपाक म्हूण आयिल्ल्या टुरिस्टांचे हाल चालूच आसात। शेनवारा गोंयच्यो बँको बंद आसल्यो। शेनवारा चडशीं ATMांय बंद आशिल्लीं। जी ATMां चालू आशिल्लीं तातूंत फकत 2000च्यो नव्यो नोटी आशिल्ल्यो। हम एक्चुअली पंजाब से आए थे तो ईफी में हम यहाँ पे आए हुए थे, तो हमें बहुत ज़्यादा क्राइसिस का फेस करना पड़ रहा है क्योंकि मनी शॉर्टेज की वजह से बहुत हमें प्रॉब्लम आ रही है। हम जहाँ भी खुलवा रहे ATM में मिनिमम 2000 रुपीज़ निकल रहे हैं।
पर हम कहीं भी शॉप पे या होटल पे कहीं जाते हैं वो मना कर रहे हैं 2000 लेने को, और 500 का 100 का नोट बिल्कुल अवेलेबल नहीं हमारे पास। बेसिकली हम पंजाब से हैं, पंजाब में हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वहाँ पे 100 के निकल रहे थे, 500 के निकल रहे थे। पर यहाँ देख रहे हैं मोस्टली बैंक्स तो आज ऑलरेडी बंद है, आज और कल बंद रहेंगे। और सेकेंडली ATM पे जा रहे हैं, ATM पे या तो कैश नहीं है, ATM बंद है, और थर्ड प्रॉब्लम ये आ रही है 2000 रुपीज़ निकल रहा है। इतने हम बहुत छुट्टे लेके आए थे, 100 के सारे ख़त्म हो गए, क्योंकि वो ट्रेन में भी कोई नहीं ले रहा था 2000 का, और यहाँ के भी कोई नहीं ले रहा, और हर ATM में जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे सारा 2000 ही निकल रहा है, सिंगल 100 का तो निकल ही नहीं रहा। तो एक और मैं बात करना चाहता हूँ कि अगर लोग बहुत कह रहे हैं कि ये अच्छा है, अच्छा है, इससे देश को फ़ायदा होगा या पैसे का नोटबंदी से, मेरा सिर्फ एक पॉइंट है कि अगर इसकी वजह से लोग मरे हैं, ठीक है, पर पर्सन अगर आपको 1000-2000 का भी फ़ायदा होगा तो जितने लोग मर रहे हैं आपको उसका गिल्ट भी लेना पड़ेगा इस नोटबंदी का। अगर इसकी वजह से किसी की जान गई है उसका गिल्ट आपको भी शेयर करना पड़ेगा, आप भी उसके लिए जिम्मेवार होगे अगर पैसे का आप फ़ायदा लोगे, जो देश को होगा या आप लोगों को होगा, जो भी है। इसलिए मेरे को ये फैसला ठीक नहीं लग रहा। श्रीमंत कडे पैसे आसा आनी ते कशें करपाचे आनी कितें करपाचें म्हणून तांकां खबर आहा, हे करपाचें पूण थोडो टायम दिवपाचो, नाजाल्यार हे करून पयलीं बँकेन धाडून पयशे मागीर ते बंद करपाचे, हाजेर सरकारान मातसो गंभीर विचार करपाची गरज आसलेली। अजून 2000ची नोटी मेळटात न्ही? हय, 2000ची नोट जर तर मेळ्ळी जाल्यार ती खंयच मोड जायना, चायेक वचोंक मेळना, जावं कितें शॉपिंग करूंक मेळना, कांयच करूंक मेळना, 2000चेच शॉपिंग करचें पडटा, नाजाल्यार 1500चे शॉपिंग करचें पडटा, तेन्नाच ते दिवंक शकता अशें। प्रधानमंत्री मोदीन 500 आनी 1000च्या नोटींचे डिमॉनिटायझेशन केल्या उपरांत गोंय हें पयलेंच राज्य आसा जंय कॅशलेस इकॉनॉमी खातीर सरकारान पावलां उखल्ल्यात। मात ग्रावंड परिस्थिती अजून तशीच जाग्यार येयल्ली ना। अजूनय गोंयांत जितल्यो जाय तितल्यो 500च्यो नव्यो नोटी पाविल्ल्यो नात आनी आसा त्या 2000च्या नव्या नोटींक उठाव ना। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट निलेश परवार। शुक्रारा राती आनी फांतोडेर साश्टीत दोन कडेन चोरयो करून सुमार 12 लाखांच्या मालाचेर चोरांनी हात मारलो। नावेले मेल्विन परेराच्या घरांतल्यान चोरांनी 4 भांगराच्यो सरपळ्यो, 2 मास्कोत आनी 7000ची कॅश असो वट्ट 1,90,000 माल फारायलो। नुया मोहन वेल्लेकाराच्या घरांतल्यान भांगराच्यो वस्ती आनी कॅश मेळून चोरांनी 10 लाखांच्या मालाचेर हात मारलो। दोनूय कडेन चोर ग्रिल्स तोडून घरांत घुसले। मडगांव आनी मायणा कुडतरेचे पुलीस तपास करतात। आयज सकाळी मायणा कुडतरी नुवे हांगा मोहन वेल्लेकर हाच्या घरान चोरांनी रांदचे कुडीचे ग्रिल काढून एंटर जाले आनी तांच्या घरान गोल्ड आनी कॅश अशें म्हणून 10 लाखाची तांणी चोरी केल्या। ह्या संदर्भात पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा। आमी सस्पेक्टांक इंटरोगेशन करपाक हाडल्या। सुभाष वेलिंगकाराच्या सपोर्टाक आता विद्या प्रबोधिनीचे आदले विद्यार्थी धांवन आयल्यात। वेलिंगकाराचेर जाल्ले आरोप हे राजकीय सुडाच्या भावनेन आनी दबावा खाला जाल्यात। वेलिंगकाराचेर अन्याय जायत जाल्यार वोगी रावचे ना म्हण मॅनेजमेंटाक आदल्या विद्यार्थ्यांची शिटकावणी। वेलिंगकार सराक सपोर्ट करपाक म्हण विद्यार्थी सयांची मोहीम सुरू करतले। मॅनेजमेंटाक तुम्ही विचार करा की तुम्ही सत्याच्या बाजूक आसा की असत्याच्या बाजूक आसा, हे तेंच्यांनी विचार करप। आणि जर तुम्ही असत्य मार्गान वयतले जाल्यार आमी जे अजून तत्वनिष्ठ लोक हांगासर जे बसल्या सगळे तत्वनिष्ठ आसा, जे तत्वाक लागून झगडटा आनी आमकां हे सगळे आमच्या वेलिंगकर सरान शिकयला की सत्या खातीर आपलो जीव गेलो तरी बेहत्तर, पूण शेवटी सत्या फाटल्यानूच रावपाक जाय। हे जे आमकां सरान शिकयला न्हू तशें आमी ठामपणे सरा फाटल्यान रावतले आणि आमचे कडेन जितले प्रयत्न आमी करूं शकता तितले आमी ठामपणे प्रयत्न करतले। आणि ह्या जेंकां हे काही पॉलिटिशियनांनी काही प्रेशरायज केल्ले आसतले, सो तांकां परत एकदा सांगतले की तुम्ही विचार करा ह्या गोष्टींचेर, जे तुम्ही करता ते तुमचे स्वताक प्रश्न विचारून पळयात की तुम्ही बरोबर करता की ना, हे आमी तांकां पटोवन दितले। वेलिंगकर सर जे ह्या इन्स्टिट्यूशनाचे आधारस्तंभ, या इन्स्टिट्यूशनाचे बॅकबोन, ताका फक्त पॉलिटिकली मोटिवेटेड कारणान कोणे तरी एलिगेशन्स घालून ताका काढून उडोवप हे सारकें न्ही। आणि तेच्या अगेन्स्ट प्रोटेस्ट करपाक, वेलिंगकर सराक प्रोटेक्ट करपाक तांच्या बरोबर तांची
एक्स स्टुडंट्स आसतली आनी तांकां जाय तितलो सपोर्ट करतली हे आमी मतींत धरपाक जाय. सराच्या फाटल्यान आमी सदांच आसतले. सराक टार्गेट करपाचो विषय सोडून दियात, नाजाल्यार बरें जावचें ना. आयज हांगा 100 स्टुडंट आहा. वर्साक कितले स्टुडंट इस्कॉलांच्यान भायर सरात तेजें इमिटेशन करा. आनी इतल्या वर्सांत कितले भुरगे खंय खंय पावले आसतले लक्षांत दवरात. आनी सगळे भुरगे जर तयार जायत जाल्यार कितें जातलें हे तुमी जाणून घेयात. आयज सराक नाक त्रास करता ते बरें न्हू. जाता जाल्यार तुमचे कडेन बरें कार्य करा, बऱ्या भुरग्यांक तयार करा. बेश्टे आपल्या स्वताच्या फायद्याक लागून दुसऱ्यांक स्वताव नाका आनी भुरग्यांची मनां चोवताव नाका. भुरगे तयार जायत जाल्यार तुमकां काबार करपाक टायम लागचे ना हे लक्षात दवरा. आनी जे कोण आतां हे आरोप करता ते एलिगेशन करता, बाबा तुमच्या मनान जाता जाल्यार बरें करा. हेच्या पयलीं तुम्ही हय न्हिदलेले, हेच्या पयलीं तुम्ही न्हिदलेले ते आतां जागे जाल्या. तेन्ना खंय आसले तेन्ना सराचेर तेन्ना कित्याक एलिगेशन घालूंक ना. आतां जागे जाले काय स्वप्न पडले तुमकां आतां एलिगेशन करपाक. कोणाचें आयको नाका बाबा, भुरग्यांचो श्राप घेवं नाका. सो ती आमची संस्कृती पूर्णपणे ना जावपाक जी गोष्टी म्हणून कारणीभूत आसा त्याच्या विरोधात आज सर लढता. आणि हेच आम्ही स्ट्रॉंगली सांगपाक सोदता की सर तुम्ही फुडें सरात, आम्ही तुमच्या बरोबर आसा. पण एक गोष्ट खरी सांगू सोदता, राजकारण जर शिक्षण क्षेत्रात हाडटले ही गोष्ट आमकां मान्य ना. आम्ही तुमच्या बाकीच्या राजकारणी पडना. पूण हे शिक्षण क्षेत्रात राजकारण अशें हाडून कोण जर निस्वार्थपणे काम करता अशें जर तुम्ही करतले जाल्यार आमकां खंय तरी एकत्रीत येवचें पडटलें आनी ते रिजल्ट विल बी डेफिनेटली कॅन बी सीन ऑन द ग्राउंड. आम आदमी पक्षाच्या राज्य वुमन सेलाची समन्वयक आसमा सईदान पक्षांतल्यान राजीनामो दिला. शिवोले मतदारसंघाचो उमेदवार डॉक्टर पृथ्वी आमोणकराची उमेदवारी आपान रद्द केल्ली. ताणें पक्ष सोडला आनी तो स्वतंत्रपणान वेंचणूक लडोवपाच्या विचारांत आसा. इतल्या मजगतीं भाजपा सरकार सरकारी यंत्रणेचो वैयक्तीक कारणां खातीर गैरवापर करता असो आरोप आपान केला. गोंयांतले आम आदमी पक्षाची ऑल इज नॉट वेल अशी परिस्थिती आसा. शेनवारा तावेरी मतदारसंघाची लोकप्रिय महिला आनी पक्षाची राज्य वुमन सेलाची समन्वयक आसमा सईदान पक्षांतल्यान राजीनामो दिला. पक्षाचो राज्य फांटो तांच्या महिला वांगड्यांक कुशीक दवरता आनी पक्षाची आयडियोलॉजी पाळना अशें तिणें राजीनामो दिले उपरांत सांगलें. Today I am resigning from all my post of Aam Aadmi Party. Ticket मेळ्ळा, हांव टिकेटे खातीर केन्नाच ह्या पार्टीक जॉइन जावना. म्हाका हांवें पार्टीन जॉइन जावन काम केलो तेन्ना तेंच्यांनी दे हॅड टोल्ड मी आय एम अ प्रोबेबल कॅन्डिडेट बट दे प्रॉमिस्ड मी ऑल्सो बट दॅट इज नॉट द थिंग. आय वूड हॅव स्टील स्टेड इन द पार्टी. I was disheartened on the first occasion when Rajeshri was removed as a convener. When a woman who is see, that is not her, that is her, this she will answer you. I can't answer you on that. As a woman, I feel she is hurt. If I was in her place, I would have been definitely hurt because I am the person who would have built the party and suddenly thrown out and brought a male. This is completely gender bias. I convey my message to all the Goan to choose a regional alternative who will think for the best interest of Goa, best interest of Goinkar and for the women of Goa. शिवोली मतदारसंघाचो उमेदवार डॉक्टर पृथ्वी आमोणकरान आपाक आनीक एक शॉक दिला. डॉक्टर आमोणकराची उमेदवारी फाटीं घेतल्याचे जाहीर करतकच आपान पृथ्वी हो पक्षाचो खामो आसा आनी तो पक्षा खातीर वावरतलो असो दावो केल्लो. पूण आपाचो हो दावो भायर मारून डॉक्टर पृथ्वी आमोणकरान आपणे आपल्या कांय समर्थकां सयत आम आदमी पक्ष सोडला म्हणपाचें पुडंटाक सांगलें. आपल्या समर्थकां कडेन सल्ला मसलत केले उपरांत आपूण स्वतंत्रपणान वेंचणूक लडयतलो अशें तो उलयलो. 90% of my people have gone out of Aam Aadmi Party. But I have not taken a further decision. That depends on my people. Okay. Because even for Aam Aadmi people, it was my people only who brought me here. So I am answerable only to them, not to Aam Aadmi Party. Still, a lot of time elections have not yet been declared. हळदोणेंतले आपाचे बॅनर काडपा खातीर पोलिसांनी भाजपा वावुरप्यांक आदार केला असोय आरोप आपान केला. भारतीय जनता पार्टीन स्टेट मशिनरीचो वापर करून आम आदमी पार्टीचे बॅनर काडपाचे आज काम केले.
गव्हर्मेंट एम्प्लॉई स्वताचो तांचो सपोर्ट आसूं नासूं खंयच्या पार्टीक, पूण दे आर सपोज टू ॲक्ट इम्पार्शियली, पूण तांकां डायरेक्ट ऑर्डर येता आनी हे दुसऱ्या गव्हर्मेंट एम्प्लॉई तांचे सिनियरा कडल्यान न्ही, हे डायरेक्ट पॉलिटिकल हेड्स आसात तांचे कडल्यान हे ऑर्डर येतात आनी हे ऑर्डर्स इल्लिगल आसात. सो आमी सगळ्या गव्हर्मेंट एम्प्लॉईंक अपील करता की असले इल्लिगल ऑर्डर्स तांणी फॉलो करचे न्ही. पुणेटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी सावे डायस. घेऊया एक ब्रेक.